एवरीवन, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसात. तर आयज सॅटर्डे आणि जशें की तुमकां हांवें कालच सांगलेलें, काल पयर तुमकां ह्या दिसा डेली न्ही सांगत आसा की आमच्या हांगासर जे शिवनाथाचें देवूळ आसा पळय न्हू, तेजी जात्रा. काल कार्तिक पुनव आशिल्ली, त्या दिसा जात्रा आणि आयज आसा धंयकालो. सो धंयकालो म्हटल्यार न्ही कितें आसता जाणा, आतां सकाळ फुडें न्ही देवाची पुजा आसतली. सो देवाच्या पुजेक न्ही आमी आरतीचें ताट दितात. सगळीं जाणां, खूब जाणां वाड्यावयली सगळो लोक म्हणटा तसो दिता. ते आरतीचें ताट दिवपाचें आसता. मागीर ते रिटर्न घेवन येतली. मागीर सांजची देव वनाक वतलो, पालखी वतली. मागीर ती रातची येतली तेन्ना मागीर न्ही लोकाले वर्साचे पावस आसता, गंदील म्हण कितें म्हणटा हें हाका हांगासर. सो ते आसता ते लावपाचे. अशें खूब कितें रिच्युअल्स आसा आनी देवाचे तर भरपूर रिच्युअल्स आसा जे म्हाका बी सारकें खबर ना. सो ते सगळें आसा. आनी सकाळ फुडें न्ही आतां 9:30 जाल्या आनी हांव हांगासर साडी बी न्हेसून न्ही रेडी जाला. तर आयज न्ही हांव ही साडी न्हेसला, म्हाजी ग्रे कलरची साडी. तुमी पळयलें आसतली एकदां, आय थिंक हांव ही सेकंड वर थर्ड टायम कितें तरी न्हेसला. अशी न्ही ही ग्रे कलरची साडी आनी तेका न्ही सकयल न्ही अशें करून ही इतली व्हडली बॉर्डर आसा रेड कलरची. आनी हो न्ही हेजे वयलो ब्लावज न्ही दुसरो ब्लावज, कॉन्ट्रास्ट ब्लावज म्हळ्यार दुसरो घातला हांवें. हेजेर बी सेम असोच ब्रॉकेटाचोच ब्लावज आशिल्लो, बट तो हांवें स्टीच करूना. आनी ही साडी जी आसा पळय न्हू ती लग्नाक म्हटल्यार हळदीक न्ही म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान दिल्ली. सो ती साडी ही जी हांव न्हेसला, आवडटा म्हाका हेजो कपडो, मातसो आंगार बसता असो म्हणून बरी दिसता न्हेसपाक. सो लबत चालू आसा. आतां न्हू लोक वतले आरतीचें ताट बी घेवन. हांवें रेडी केलां आरतीचें ताट बी सगळें, दाखयता तुमकां मागीर वता आसतना. आनी हांव बी रेडी जातलां. लोक वता व्हरून दितात. सो हांव बी वता आनी 5 मिनटान. आतां लोक बी येवपाक लागलो, खूब लोक आसा देवळा कडेन दिसता हांगच्या. सो घेवन वता हांवूय बीन आनी मागीर दाखयता तुमकां थंय कशें कितें तें. भितर न्ही खूब लोक आसता, बट हो म्हाका म्हणटालो तूं मातशें बेगीन वचन भितर देवळान बस अशें म्हणून. पण भितर आतां गर्दी आसतली भरपूर म्हणजे भरपूर गर्दी. बसपाक मेळटा काय उबें रावपाक मेळटा म्हणून खबर ना इतली. सो ताका लागून भितर वयचें ना, भायरच हें घातला, टेंट घातला. सो हांव भायरच बसतलें आनी दाखयता तुमकां कशें कितें जाता तें. जितलें कितें शूट करपाक मेळटा पळय न्हू तितलें तुमकां शूट करून दाखयता. काल आमकां राती येता म्हटल्यार 1:45 समथींग जाली. 2 न्हिदता म्हटल्यार 2 जालीं. सो कालय बी लेट जालो. सो कालचें तुमकां हांवें शूट करून दाखयलें जें कितें आशिल्लें तें लालकी बीन. सो आय होप तुमकां आवडलें आसतलें कालचो व्हिडिओ, तुमी पळयला बी आसतलो. आनी मेन गोश्ट म्हटल्यार सांगपाची की आयज हो ना एक्चुअली न्ही, हो असो करून जात्रा बीन जावं कितें आसता पळय न्हू अशें देवाचें, आतां मोस्टली न्ही काम बी जो आसा पळय तो एवॉयड करता, पोस्टपोन करून दवरता. बट काल ताका अकस्मात काम येयलां आनी हाका सकाळ फुडेंच वचपाक पडलें. मातसो पयस गेला ताका लागून, काणकोण बेला लेट वता आशिल्लें हें सगळें करून, मातसो पयस वचपाक पडलें ताका. सो ताका लागून तो सकाळ फुडें उठून गेला. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं व्हरून दी अशें म्हणून. आपूण मागीर येतलो न्ही दनपारां म्हळ्यार पळयता कसो कितें पावता तो. काम जातकीर येतलो खंय तो, मागीर आपूण वचून पांय पडटा बी म्हणपाक लागलो. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. सगळ्यात पयलीं तुमकां हांवें आरतीचें ताट जें रेडी केलां पळय तें दाखयता. सो हें पळयात, हांगासर आरतीचें ताट रेडी केलां. ही घरांतलीं फुलां, 5 केळी, जोडवे भिजयलां, कापूर, पिंजर बीन तें सगळें, पानाचो विडो, पयशे, उजवाती आनी हो हार हाडला. सो तो दिता आसतना मागीर ताटान घालून दिवपाचो. सद्याक तेल लागता म्हणून हांवें असोच दवरला. सो हें म्हाजें आरतीचें ताट. आनी 5 मिनटान हांगासरल्यान भायर सरता. देवळांनी पुजा स्टार्ट जाल्ली आसा, तुमकां आयकोपा येता आसतलें. हें पळय खूब लोक गेलो बी. सो हांव बी वता आतां ताट घेवन. सो ताट दितलें आनी भायरूच बसतलें. आनी लोक भरपूर आसा, बट आनीकय लोक आसा. पयसुल्लो सगळो लोक पावलो. लागींचो लोक जो आसा पळय ना तो आसा पावपाचोच. सो म्हाज्या भशेन सगळीं जाणां वेट करतालीं स्टार्ट जालें की वतलें म्हणून.
देवळांनी पुजा चालूच आसा, तुमकां आवाज बी येता आसतलो. सो पुजा जी आसा पळय न्हू ती चालूच आसा आनी हांव आयलें घरा कडेन. खूब टायम जालो पुजा चालू आसा. देवळान बसले, गरमी बी जावपाक लागली. भायर येयल्ले, ताट आयले का पळयलें भायर, पण आमचें ताट अजून भायर पावूना. सो मागीर येयलें हांव घरा कडेन. 11:15 सुमार जाली. रांदपाक जाय न्ही, ताका लागून ऑलमोस्ट अर्दवर मायज बसलें हांव हें करपाक, ताटाचें वेट करपाक. पुजा बीन मातशी पयली. भितर बसपाक मेळ्ळें न्ही म्हणून भितर बसलें. आनीक आतां आयलें भायर आयिल्लें बसतलें म्हणून, पण भायर चडशे दादलेच आसा आनी ताट बी येवना. रांदपाक बी जाय म्हटलें आनी येयलें घरा कडेन. आतां पळयता रांदपाचो थोडोसो प्रोग्राम जो आसा पळय तो करता आनी मागीर थोड्या वेळान ट्राय करता वचपाचें. सपोज मन येयलें जाल्यार वयतलें ताट हाडपाक, ना जाल्यार मागीर दनपारां सुशेगाद सगळी पुजा बिजा जाली की ना मागीर वतलें. 10 समथींग अशी 10 सव्वा 10 सुमार पुजा जी आसा पळय ती स्टार्ट जाल्ली. 11 अशें 11 साडे 11 तरी जातले दिसता, कित्याक ताटां जी आसा पळय आरतीचे येयत आसा, लोक घेवन येयत आसा. सो ताटां सोंपली म्हणटकीर पुजा कंप्लीट जातली. सो पळोवया कशें कितें जाता. नाल्यार पुजा जाली की ना सोमतेच मागीर वयतले ताट हाडपाक. हेका लागून आतां मागीर परत ती ताटांनी पळयत रावचें पडटा, हें म्हागेलें ताट गा तें म्हागेलें ताट गा, सगळीं एकूच भशेन आसता न्ही ताटां. ताका लागून आय थिंक 2 वर्सां जालीं आमचे ताटां जी आसा पळय बदलत आसा कोणाली. म्हटल्यार पयलीं वर्सा बीन ताट बदललेले, पोरू बी ताट बदलले आमचे. आनी आतां अंदू पळोवया ताट बदलता काय तेंच मेळटा. ते कितलो तुवें भायर रावन वेट केलो न्ही, लोक थोडीं जाणां पळयनासतना घेवन वता आनी मागीर ताट जें आसा पळय तें बदलता. नांव घातलां, डिजायन केला, कितें कितें केलां. पयलीं वर्सा बदललें पळय तेचेर आनी म्हाजें फुल्ल नांव आसा, व्हडलें कंप्लीट नांव अक्षदा म्हणून घातलेलें आसा. स्टील बदललें, पोरू बीन स्वस्तीक आनी कितें तरी काडलेलें तेंय बी बदललें. आतां अंदू बी स्वस्तीक काडून दवरला नेल पेंटान. पळोवया बदलता काय तेंच मेळटा तें. 12:30 जालीं आनी हांव जें येयल्लें पळय न्हू उदो तें मागीर परत गेलेंच ना ताट बी कांय हाडपाक. तर 11:30 म्हटल्यार न्ही आरती जी आसा पळय देवाची पुजा जी आसा पळय ती कंप्लीट जाली. लोक सगळे येयला घरा कडेन. हांवें कितें केलें, चेंज केलें म्हटल्यार परत आनी ड्रेस घालून देवळा कडेन वचपाक बरें जायना न्ही म्हणून आसूं म्हटलें. आनीक आतां मागीर वयतलें सांजचें, ना जाल्यार आतां हो येवपाचो आसा आनी हेका येता आसतना तशें देवळा कडेन मातशें पासय मारून घेवन यो म्हणटात. ताट आसतलें आमगेलें एकूच आसतलें पळय, कित्याक की सगळो लोक घेवन गेला आपआपली ताटां बीन. पळयता हांव कितें म्हणटा तो. आनी 12:30 सुमार जाली. आतां तुळाचो भार म्हळ्यार आतां तुमी कन्फ्यूज जाल्ली आसतली की तुळाचो भार म्हणल्यार कितें तें. तुळाचो भार म्हणल्यार न्ही एक्चुली आमी गोंयान बी कितें म्हणटा एग्जॅक्ट म्हाका खबर ना, बट अशी करून तागडी आसता आनीक एक वटेच्यान ज्या मनशाचें आंगवण जावं कितें आसता पळय ताका बसयता आनी दुसऱ्या वटेच्यान ताका कित्यांनी वजन करतात. म्हणजे जेन्ना तें सेम जाता पळय न्हू तेन्ना मागीर आमी त्या देवाक दान बी करतात. अशें करून थोडीं जाणां सांगून घेतात. हांगासर न्ही तुळाचो भार म्हणटा, आमच्या थंय कितें म्हणटा याद ना. तशें करून थोडी केळीं आसता, थोडे पयशांनी जोगतात, थोडे स्विट्सान जोगतात. तशें करून मागीर ते देवाक दिवप. आंगवण बी आसलें तशें करतात. तर आतां हांगासर तुळाचो भार आसतलो, तुळा भार जातलो आनी मागीर खांब्याची पुजा बी जातली आनी मागीर देव जो आसा पळय तो वनाक वतलो, पालखी वयतली वनाक आनी मागीर रातची येतली. तर मागीर रातचे मागीर सगळे फोग बी लावपाचे आसतले. सो भरपूर कितें रिच्युअल्स जे आसा पळय ते जाता. बट कितें आमी म्हटल्यार सगळें एटेंड करपाक थंय वचून बसून रावूं शकना न्ही. घरा कडेन न्ही कोण कोण येतात, रांदपाचें म्हण आसता, कितें करपाचें म्हण आसता. ताका लागून हो आसलो जाल्यार आसता आशिल्लो दिसभर थंय रावता. तो कितें कितें आसता तें करता, देवाल्या एका हातभार बी लायता. बट आतां ना न्ही, हो येवन वयतलो मागीर. सो जेन्ना पळय न्हू म्हाका स्टार्टींग अशें म्हणलेलें पळय तुळा भार म्हणून, तेन्ना म्हाका भार तुळा भार म्हणल्यार अशें दिसता म्हाका भार बी येता कसले अशें म्हणून. बट तुळा भार म्हणल्यार एक्चुली भार न्ही, तर तुळा भार म्हटल्यार ते जोखून हें करतात ते. सो ताका कितें म्हणटा हें म्हाका जर याद येयलें न्ही हांव मागीर हांगासर मेन्शन करता कितें वर्ड तो, ना जाल्यार तुमी समजून घेया हांवें एक्सप्लेन केला त्या भशेन. ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगात की कितें म्हणटा ताका एक्झॅक्ट गोंयांक एक्झॅक्ट वर्ड कितें आसा तो ताका. सो पळयता हाका कॉल करून केन्ना येता तो. 12:30 जावन गेल्ली आसा आनी म्हाजें रांदून बी जालें सगळें भितर. आयज भाजी केल्या, इडल्यो केल्या, रोस केला हांवें आनीक आमाड्याचो रोस आशिल्लो तो काडून तापयला आनी कांय करूं ना. काराती बी आसा, पळयता हो केन्ना पावता तसो. शीत करपाक आदन करून दवरला, आजून दवरूं ना शिताक. मागीर हो लेट येतलो जाल्यार थंड जाता न्ही म्हणून. सो चला पळयता हाका पयलीं कॉल करूं हो कितें म्हणटा तो. सांजची न्ही आतां 5:45 जाली
आणि आता हांव रेडी जाला देवळा कडेन वचपाक. सकाळीं हॉल आशिल्लो न्ही, तुमकां तर खबरच आसा. हांव एकलेंच गेल्लें, एकलेंच वचून न्ही हांव ताट आरतीचें दिवन येयलें. ताट हाडूना, तें ताटय बी हाडपाक जाय. आनी आतां हो येयला न्ही, सो असो एक रावंड मारून येता. एक्चुली हो गेल्लो खंय सकाळीं वचून देवाक पांय पडून उजवातल्यान सगळें करून येयल्लो न्ही, गेल्लो तसो भायल्या भायर वता आसतना. तर आतां हो येयला न्ही, सो असो एक रावंड मारून येवया म्हणपा लागला. कांय ना थंय, म्हाका बी खबर आसा 1 काय 2 कितली शॉप्स आसा. आनी एक आयस्क्रीमीचे गाडी येयल्या न्ही, ती फूड ट्रक टायप तेच आसा. पळयता कितें आसा तें दाखयता तुमकां. सद्या देवळां वयतली, पांय पडटा, कित्याक उदक गर्दी आशिल्ली न्ही, सो आतां सारकी पांय बी पडटा. आनीक पावणी चालू आशिल्ली, सोंपली काय खबर ना, आयकूं येताली. लायट गेल्या न्ही, ताका लागून मे बी आवाज येनासतलो. आनी पळय सकाळच्यान ना आशिल्लो तो न्हिदांक आस रे. सो चलात वता, चलत या, चलत वतली आमी आतां. थंय वता, दाखयता तुमकां कितें आसा तें. कांय आसपाना, 1-2 शॉपां तीच दाखयता. मागीर रातचें परत वचपाक जाय. लायट न्ही उदोळ गेल्ली. आमी भायर सरता तेन्ना अजून लायट येयली ना, सो लायटींग बी कांय दिसना देवळाच्यो. देवळाक न्ही हांगासर पावणी चालू आसा. म्हणल्यार आमच्या भाशेन पावणी, जाल्यार हांगच्या भाशेन सवालो चालू आसा. लायट ना न्ही, थोडीशी फार लायट जी आसा पण ती इन्वर्टराच्यो चलता, बाकीचें कांय येना. आनी हो कालची हें लालकी, जेचेर देव बसून येयल्लो ती. झालं. कितलं आहे? 180. Kira-kira lang lang. Ayaw mo na